इश्टानो 14 फेब्रुवारीक गोंयांत मतदान जातलें। मार्च म्हयन्यांत आमी आमचें नवें सरकार वेंचून हाडटले। 1987 वर्सा गोंय राजपास कायदो पारीत जालो, तो विधानसभेन पास जालो आनी ताच्या उपरांत ह्या कायद्या खाला राजभास संचालनालय स्थापन जालें। ताका कर्मचारी मेळ्ळे, आपले काम करपी मेळ्ळे, साबार येवजण्यो ह्या संचालनालयान चालीक लायल्यो आनी राजभाशेच्या संदर्भात हळू हळू काम सुरू जालें। पूण ती मागीर गोंयची राजभास म्हणया, राजभास कायदो चालीक लावपा बाबतींत म्हणया किंवा शिक्षणांत कोंकणीचें स्थान म्हणया वा एकंदरूच सरकारी पातळेचेर कोंकणी भाशे संबंदान जी एक आस्था आसपाक जाय आशिल्ली, ज्या गतीन हें काम मुखार वचपाक जाय आशिल्लें, त्या गतीन हें काम केन्नाच मुखार गेलें ना। खंयच्याच सरकारान कोंकणी भाशेक, आनी हांव फक्त कोंकणी भास म्हणना जाल्यार कोंकणी, जाका आमी कोंकणी समाज, जाका आमी आमची अस्मिताय मानता, त्या कोंकणी अस्मितायेच्या बाबतींत जाय ती गंभीरताय आयज मेरेन दाखयली ना। आनी त्या खातीर आमकां दिसलें की जेन्ना नवें सरकार मार्च म्हयन्यान येतलें, त्या नव्या सरकारान कोंकणी भाशे विशीं आनी एकंदरूच कोंकणी आमच्या अस्मिताये विशीं खूब म्हत्वाची पावलां उबारपाची गरज आसा। राजभास कायदो जावं, शिक्षण जावं, केंद्रीय येवजण्या बाबतींत जावं किंवा भास आनी संस्कृताये विशीं जावं, ह्या सगळ्या मळांचेर सरकारान खूब मोठें काम करपाची गरज आसा आनी त्या खातीर कोंकणी भाशा मंडळान एक म्हत्वाचो निर्णय घेतलो। कोंकणी भाशा मंडळान कोंकणी विशीं एक जाहीरनामो तयार केलो, ज्या जाहीरनाम्यांत आमी एकंदरूच कोंकणी भाशे विशीं आनी कोंकणी खातीर कितें कितें जावं येता, खास करून सरकारी पातळीचेर, ह्या संबंदान सुचोवण्यो तयार केल्यात, ह्या संबंदान वेगवेगळ्यो आमच्यो मागण्यो तयार केल्यो आनी फाटले कांय दीस मंडळाच्या कार्यकारी समितीचे वांगडी गोंयांतल्या सगळ्या म्हत्वाच्या पक्षांक मेळ्ळे। ह्या पक्षांक मेळून तांच्या कडेन, तांच्या वांगड्यां कडेन चर्चा करून कोंकणी खातीर कितें करूं येता हें आमी तांकां सांगलें आनी तांच्या जाहीरनाम्यांत ह्यो गजाली जर तांकां आस्पाव करप शक्य आसा जाल्यार त्यो तांणी करच्यो, पण त्याय म्हत्वाचें म्हळ्यार जेन्ना सरकार निवडून येतलें तेन्ना त्या सरकारान ह्यो सगळ्यो गजाली चालीक लावच्यो, अशी मागणी आमी तांचे कडेन केली। ज्या ज्या पक्षांक आमी मेळ्ळीं, गोंयांतल्या सगळ्या मुखेल पक्षांक, तातूंत भारतीय जनता पक्ष, भाजपा हांकां आमी मेळ्ळीं आनी तांच्या वांगड्यां कडेन आमी चर्चा केली। काँग्रेस पक्षा कडेन आमी मेळून तांच्या वांगड्यां कडेन चर्चा केली, गिरीश बाबा कडेन चर्चा केली, जे अध्यक्ष आसात काँग्रेस पक्षाचे। मगोक ह्या पक्षा कडेन आमी उलयली, दीपक बाब ढवळीकार हांकां मेळून तांकां आमी हो जाहीरनामो तांचे कडेन दिलो, तांकां सादर केलो। गोवा फॉरवर्ड पक्षाक आमी मेळ्ळीं, गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे विजयबाब सरदेसाय हांकां आमी हो जाहीरनामो तांकां सादर केलो। आम आदमी पक्षाचे राहुल बाब म्हामरे, जे तांचे अध्यक्ष आसा, तांकां मेळून तांचे कडेन चर्चा केली आनी तांकां हो जाहीरनामो आमी सादर केलो। रेव्होल्युशनरी गोवन पक्षाचे जे वांगडी आसा, जाळवणदार आसा, तांकांय आमी हो मॅनिफेस्टो सादर केलो। गोंयचो स्वाभिमानी पार्टी ह्याय बी पक्षाक मेळून आमी तांकां हो जाहीरनामो सादर केलो। तशेंच शिवसेनेच्या गोंय फांट्याच्या जाळवणदारांक मेळून तांकांय बी आमी हो जाहीरनामो दिलो। कांय पक्ष आसात ज्यांच्या जाळवणदारांक मेळप आमकां शक्य जालें ना वेळाक लागून, पूण तांच्या मेरेनूय बी आमी हो जाहीरनामो पावयला आनी हो जाहीरनामो वाचून तातूंत ज्यो ज्यो सुचोवण्यो केल्यात त्यो मुजरत तांणी चालीक लावच्यो, अशी मागणी आमी तांच्या कडेन केल्या।